आतापर्यंत त्यांच्यानी जे कॅम्प घेतले म्हणजे मंडूर घेतलो, वाळपय घेतलो, परत त्यांच्यानी कुळचड्यार घेतलो, हे जर सगळे पळयत म्हणजे आणि फिगर डॉक्टर जगदीश काकोडकर यांच्यानी सांगला, हांव वचनाचा फिगर बट इट इज इन 5%. म्हणजे 100 पेशंट जर तपासले जाल्यार 5% सस्पेक्टेड आसा. 5 जणांक घडये कदाचित म्हणजे कॅन्सर जातलो आसलो, जाला किंवा ताची प्रिकॉशन्स घेवपाची गरज आसा. डॉक्टर मेधा साळकर यांच्यानी सांगता आसतना रायटली सांगले, दिस इज अ लायफस्टायल डिजीज. तुम्ही जर म्हणशात की हाज्या पयलीं कॅन्सर रोग खरेंच जातालो काय कितें आणि त्याची पर्सेंटेज कितली असली, कदाचित ती पर्सेंटेज 0.5% असू शकता. आम्ही म्हणटाले तेन्ना इतके इक्विपमेंट नासले, डायग्नोसिस जायनासलो, पण इतक्या मोठ्या प्रमाणात त्याचे पेशंटूय नासले. 0.5% म्हणजे कदाचित आम्ही 100 पेशंट तपासले असत जाल्यार 0.5% 100 म्हणजे तो चुकून एखादो जो आसा पळय तो डायग्नोस जातालो. पण आज 100 फाटल्यान जर 5 जण अशा पद्दतीन जाल्यार खरोखरूच सांगता भिवपाची गरज आसा, खरोखरूच सांगता. बट ते जर भिवपाची गरज ना, हातूंत जर आमकां कन्वर्ट करपाक जाय आसत जाल्यार म्हाका दिसता आज आमच्या CHC म्हणजे जितके सगळे डॉक्टर्स आणि स्पेशली जे ANM आणि GNM नर्सिंग स्टाफ हांच्यानी लोकांच्या घरा कडेन वचून सांगला की तुमी तपासपाक येयात म्हणून. की कॅन्सराच्या स्टेज 1चे पयलीं आमी डिटेक्ट करता, मागीर त्या बायलेचो त्या दादल्याचो कंप्लीट जीव वाटवता. कॅन्सराचो एक मनीस जर सफर जालो तो मनीस दगावता, ताजे हाल जाता, ताका दूख जाता आणि कितलो पयसो खर्च करचो पडटा येवपा वचपा बॉम्बे दुसऱ्या शहरांनी जेन्ना ताजो उपाय गोंयांत नासता. सुरवातीकच जर सोदून काडलो तुमी जर आमकां सहकार्य केलें, अनुकूळ आयच्या कॅम्पाक पळोवपाक जाल्यार 200-300 लोक आयले अशें दिसता. परत जेन्ना आमी फुडल्या वर्सा 2025 तुमच्या सांखळे येतले आनीकय मोठ्या प्रमाणात तुम्ही येवचे.